सांखळे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार राजेश सावळ हाची निवड जाल्या। सावळान विरोधी उमेदवार यशवंत हांचो 7-6 मतांनी पराभव केलो। RDXGOA खातीर सांखळेच्यान चंदू मांद्रेकार। 4 वर्सां पयलीं तेच फुडें कंटिन्यू जातले। हेच्यान बरें कितें तरी करपाक जे कितें पेंडींग विशय आहा लोकांचे सांखळेचे समस्या पेंडींग विशय सगळे प्रायोरिटीन घेतले। येता त्या 1 वर्सान आमी मॅक्झिमम विशय जे कितें उरल्या लोकांचे ग्रीवेन्सीस सगळे प्रायोरिटीन करून मॅक्झिमम टायम हांव म्युनिसिपालिटीक दिवन आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांक कॉन्फिडंटान घेवन अलॉंग विथ द ऑपोजिशन कावन्सिलर्स आमी सगळे मेळून सांखळेक फुडें एक नवी दिशा दिवपाक ट्राय करतले। देव बरें करूं। टुगेदर फॉर सांखळी तर्फे आमी पयलीं 1 वर्स रायत चेअरपर्सन म्हणून पोस्ट केल्ले आनी आतां आमी राजेश सावळाक प्रॉमीस केले ते प्रमाणे उतराक करून प्रॉमीस केले ते प्रमाणे आयज आमी ताका चेअरपर्सन म्हणून बसयल्लो आसा। सांखळीची उदरगत, सांखळीचो विकास, सांखळीची लोकांची समस्या सोडोवपाक आमी सदांच कटिबद्ध आसले। गेले 10 वर्सां जालीं आमी काम करीत, 9 वर्सां जालीं काम करीत येयला। ताका लागूनच आमकां परत लोकांनी संदी दिल्ली आसा। 1 वर्स काळ उरला सांखळी म्युनिसिपालिटीचो। इलेक्शना खातीर खुबशीं कामां आमची पेंडींग उरलेली कोड ऑफ कंडक्ट आनी इलेक्शना खातीर, आनी आतां फुडले 1 वर्सांनी आमी जाता तितली कामां लोकांची उरला ती वाट्यार लायतले। सरकार कडेन आमकां सरकार गावूं ना गावूं बट आमचें काम सदांच चालू आसतलें। सांखळीच्या लोकां खातीर आमी सदांच समस्या सोडोवपाक प्रयत्न करीत रावतले। हांव आशा बाळगितां सांखळीकारां कडेन तुमी जशें 9 वर्सां आमकां सपोर्ट केला तशें हे वर्साय आमकां 1 वर्स आनी उरला ते आमकां सपोर्ट करतले। आमकां जाता तितले आमी कामां तुमची करून घेतले।